क्रमांक 1 हांगसरल्या शिवरक वाड्यावयल्या एका रेजिडेन्शियल घराचेर शेकड्यांनी पडणे चिचेचे झाड कोसळून मालमत्तेचे व्हड लुकसाण जाल्ल्याची एक व्हड घडणूक तिवे हांगा घडल्या। रागलो बाबलो मुरारी हाच्या मालकीच्या ह्या घराचे व्हड प्रमाणात लुकसाण जाले। छप्पराचेर परिणाम जालो आणि 2 बेडरूम तसेच एका हॉलाचेरूय काय प्रमाणात परिणाम जालो। सुदैवान अचकीत कोसळिल्ल्या बांदावळीचे बरेच लुकसाण जाला आणि निवासी वाठारांतल्या पोन्न्या झाडाविशीं लोकांमदीं हुस्को निर्माण जालो, तरी सुदैवान कोणूच जखमी जाल्ल्याची माहिती मेळूंक ना। की थिवी हांगासर चिचेचे झाड कोणाच्या घराचेर पडल्यान 3 रूम हे नुकसान जाले दिसना गेलेले आसा। तुम्ही पावले हांगासर मातशें सांग। आयज हांगासर ह्या पावसाच्या बरोच पावस येयल्ल्या कारणान सोवराक वाडो थिवीम हांगासर जो रागलो मुरारी हांच्या घराचेर जी सायडीकूच चीज आसली ती चीज पडल्या। लुकसाण म्हटल्यार बरें लुकसाण जाल्लें आहा, तरी आसतना तेणीन हालींच घर रिपेर केल्लें आनी सगळे लाकडी वाशे काडून लोखणाचे वाशे घातलेले। ह्या कारणान तांकां व्हडलीशी तशी तेंच्या कुटुंब्याक हानी जाल्ली ना, पूण घराक हानी जाल्ली आहा आनी खुबशें लुकसाण जाल्लें आहा। म्हाजी पंचायती कडेन आनी सरकारा कडेन ही मागणी आहा की तांकां बरे तरेन एक पंचायतीनूय नुकसान भरपाई हांगासून तलाटी रिपोर्ट आनी बाकीच्यो सगळ्यो फॉर्मेलिटी आहा ह्यो करून दिवच्यो। तशेंच हांगासरल्या आमदारान आनी मंत्र्यान खास करून हितून लक्ष घालून जे मुख्यमंत्री सहाय्य निधी CM रिलीफ फंड हितून सादारणसो 50,000 कित्याक 50,000 सुद्दां दिल्यार तांकां हो कमी पडटलो, पूण CMची कॅपेसिटी 50,000 दिवपाची आहा। हे बेगींतल्या बेगीन भेदभाव ना करता, कारण सगळे वोटर हे आपलेच मतदारसंघ हो आपलोच सजमोन तेणीन हे बेगींतल्या बेगीन आमदारान हे करून तांकां दिवचें अशी म्हाजी आमदारा कडेन आनी सरकारा कडेन मागणी आहा। पंचायती कडसून जे कितें हेल्प जाता तो पंचायत करतली, बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आसतल्यो आमचे कडसून कितें मदत करपाक शकतले ते आमी मदत करतले, पूण अशी जी वेगळ्या वेगळ्या भागांनी ही घराच्या कुशीक झाडां हांगासर आनी एक तेंच्याच घरा कडेन अशी एक चीज आहा आनीक बाकीच्या गोंयभर आसतली किंवा आमच्या थिवीभर म्हणया आमी थिवी मतदारसंघान हेजेर म्हाका दिसता सरकारान बारीकशें लक्ष दिवपाची गरज आहा। आनी जी डेंजरस आहा हानिकारक आहा ही झाडां बेंडपाक जाय नाल्यार कापपाक जाय, जेणे करून नवी झाडां आमी लावंक शकता। सरकार भरपूर नवी झाडां लायता, पूण ही जी लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जावपी जी झाडां पोरणी झाडां आहा खूब ही म्हाका दिसता चीज ते हांगासर जे आहा पळय ती जाणटी सुद्दां सांगता की आमी जावच्या पयलींसून ही चीज हांगा आहा, सो खूब वर्साच्यो आहा। सो असल्या झाडांचेर सरकारान लक्ष घालपाक जाय, मोठ्या मोठ्या झाडांचेर आनी खास करून लोकवस्तीन आहा पळय त्या झाडांचेर। आनी तितून म्हाका दिसता खुबसो लोकांक जे लुकसाण जावपी आहा हें बरे तरेन एक आमी सरकार वांटोवंक शकता। परतून एकदां मागणी आहा की ह्या कुटुंब्याक जे लुकसाण जाल्लें आहा हेजी लुकसाण भरपाई सरकारान बेगींतल्या बेगीन करून दिवची। सो आतां जे मालक आसा डेंजरस जेन्ना घरांचेर पडटा जिवाकूय हानिकारक जाता व घरांचेर नुकसान जाता आनी आतां निकतो पावसाळो सुरू जाल्लो। पूण हे सटन पळय ओनर आहा भाडकार आहा हे सगळ्यांनीच विचार करपाचो गरज आहा। ही शेकड्यांनी वर्सां हांगासर हे लोक रावपी ह्या वाड्यार तरी शेकड्यांनी वर्सां आमकां सुद्दां खबर ना, इतले पयलींसून तेंच्या हांगासर पिळग्यान पिळग्यो गेल्यो। सो झाडां त्या टायमार लायिल्ली बारीक आसली आसतली, पूण हे सगळे लोकांनी सजमोंक जाय, मालकांनी सजमोंक जाय आनी ते एक एटलिस्ट बेंडपाक बारीक तरी करपाक, म्हणजे जेणे करून फाल्यां पडले सुद्दां जाल्यार तेजें मोठेशें लुकसाण जावचें न्हू अशें। कित्याक शेवटी मनीस पयलो, लोक पयले, मनीस पयलीं, मागीर झाडां हे हो विचार आमी करपाक जाय। आनी तशें म्हणून आतां सांगलें तशें सरकार भरपूर झाडां लायता न्हू, जाल्यार थोडीशीं जी हानिकारक आहा ही झाडां मारपाकूच जाय। येस रागलो मुरारी ओके। कितें आमी पडला चिचेचें झाड पडलें तुमच्या घराचेर, कितें जाल्लें कितें एक्झॅक्टली? कांयच खबर ना। आमी घरान बसलेली, व्हडलो वारो येयलो ते आमी म्हणटा हें येयलें जगलवणे येयलें, जगलवणे येताना घट करून पडलें। चेडूं म्हाजे हांगासर उबें आसलें, आमी भायर बसले, ओके। कितलें जावं व्हडलें व्हील मारलें ते येयलें। आमकां कोण मागीर धांवले आमी भायर की कितें जालें तें आमकां खबर ना। पळयता जाल्यार झाड पडलें तेवटेक फाटल्यान देवळा कडेन सगळे भुरगे आसले हे, पूण तेंच्यांनी आमकां मागीर व्हील मारली न्हू, तशें लोक मागीर सगळो येयलो। ओके। हांगासर आसली रुमान कोण? बाय आसले म्हाजे हांगासरूच उबे आसले आनी हे तेचेर पडले हे बारीक बारीक।
ओके कितले रूम डॅमेज जाले हितून 2 रूम आणि मातशे साल 2 रूम आनी साल आणि त्या फाटल्यान आमची एक धाकटी खोप आली म्हणजे आमी थंय उदक तापयताले लाकडां बिकडां दवरलेली पळय ती गेली सगळी. ओके बाकीच्या रूमान बीन कोण आसले ना आमी हांगा जाल्ले आमी सालान सगळीं बसले ती काय जाणां आनी ते कामां सुनी जाल्यार हांगा निकते उबे रावलेले ते चेंज करताले कपडे त्याच टायमार पडले चीज पडली हय. ओके कितल्यांक जालें एक जातले अर्दे वर आतां अर्दे पावण वर जातले. ओके कितें दिसता तुमकां नुकसान कितलें जालें आसतलें अंदाजे म्हणजे आतां आमकां कशें कळटलें आमी वा देवा कडेन मागता आमकां सगळ्यांक दवरली पळय ते व्हडले लुकसाणीचे व्हडले न्हू आमची म्हाजी भुरगीं भायर वाचवली ती व्हडले सगळीं घरांत जाल्ले तुवें सगळीं घरांतूच आसली सगळीं बसलेली पळय हांगासरूच बसले भायरूच आनी ते हांगासर कामासून कपडे चेंज करताले. फायर बीन येयलेली आतां आमी कॉल केला फायराक ओके केला तर तेंच्यांनी येता म्हटलं कित्याक 3 झाडां पडलेलीं आहा ती कट करता आनी मागीर हांगा येता म्हटलं मागीर आमी आमच्या पंच मेंबराक कॉल केलो मागीर किरण भाईक कॉल केलो आनी मागीर पंच मेंबराक केलो सरपंचाक केलो तेंच्यांनी सांगलें तुमी कांय भियो नाका आमी येता कित्याक हेल्प जाय तो आमी करता म्हणून तेका झाडां घरा वयले काडून घेता ना ते मळ सकट पडलो कशें कितें मुळा सकट पडले ते आख्खे मळ सकट पसून विकास आरोलकर येयलो विकास आरोलकर भियो नाका मागीर तेणी पंचायतीक फोन केलो पुलिशेन केलो फायर ब्रिगेडीक केलो तेणी मागीर किरण बाई धांवून येयलो. ओके नांव कितें पूर्ण तुमचें म्हाजें नांव रागलो मुरारी आनी खंय पडटा हें सगळें टोटल सारकें थिवी शिवराक वाडा शिवराक वाडा नियर द राष्ट्रोय ब्राह्मण टेंपल. हितून इंजरी कोणाक जावंक ना इंजरी कोणाक कांय जावंक ना आनी सगळें फक्त घरूच डॅमेज जालां म्हजें घर डॅमेज जालें घर डॅमेज जालां. येस तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.